फॉर्मेलिनाचे केशीत सरकार एक्सपोज जाला तो फिश माफिया नेक्ससाचेर। हे केशीत मुखेल दुबावीत फिश इम्पोर्ट एक्सपोर्टर मौलाना इब्राहिमाची निकतीच केंद्रीय वाणिज्य उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू बरोबर गोंयांत आयिल्ले कडेन बसका जाली। तो नुस्त्या निर्गतदार संघटनेचोय अध्यक्ष। सुरेश प्रभू बरोबर ताचे बसकेचो फोटो सध्या व्हायरल जाला। नुस्त्याचे टेस्टिंगाक केंद्राचे नवे वेवस्थेचेर लोक आनी एक्टिविस्टांक आतां सावनूच दुबाव। युनियन मिनिस्टर येयला तेजेवर चर्चा कोण करतात? जी मास्टर रिंग हा सस्पिशियस नेम कॅबिनेट मिनिस्टर, एफडीए डायरेक्टर आणि फॉर्मालिन इम्पोर्ट करपाचो माफिया हे डिस्कस करतात। कशे फॉर्मालिन आमकां कॉन्फिडन्स दिवचे? तिजोरीची चावी चोराकड हाती हे डिसाइड करतले हू आर मेन सस्पेक्ट्स। This suspicion is not coming from me. The whole of Goa is talking about it. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू गोंयांत अन्न उत्पादनाचेर संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा उबारपाची घोशणा करून गेला। मात हे प्रयोगशाळेत टेस्टिंग करून कोण बसतलो? असल्या नुस्त्यांचे टेस्टिंग करपाची कोणाक कापास्ताद आसा काय म्हूण दुबाव। राजन सध्या गोंयचो आधार। स्टेट ऑफ द आर्ट लॅबोरेटरी हाडून तपासतलो कोण? गोंयच्या ऑफिसराक कॅपॅसिटी आसा ह्या सिच्युएशनान अंडर दिस एफडीए डायरेक्टर जी मनीस सारको रिपोर्ट दाखयता ताका टॉर्चर करपाक गोंयच्या ऑफिसराक रायट गट्स येतलो टू गिव द क्लियर रिपोर्ट। सो व्हॉट इज द यूज ऑफ हॅविंग द स्टेट ऑफ द आर्ट लॅबोरेटरी टू फूल रूम? बॅन करता ना बॅन करता? If the laboratory is going to take tax to the laboratory 24 hours येवपाचा। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्यांचे प्रकरण एक्सपोज केल्ली लेडी फील्ड ऑफिसराक एफडीएचे उंचेले पिट्टात। चोराच्या हातात चावी दिवपाचो खंय प्रकार? Having the state of the art laboratories and if your officers are threatened, whom are you trying to fool? You are trying to sell your laboratory over here for your own interest. This does not bring the confidence back of the people of Goa which has been shaken. फॉर्मेलिनाचे आयात नुस्तें तपासपाचे नवे वेवस्थेत सुरवातीकूच दुबावीत घटक मंत्री पावण्यार घुशिल्ल्यान ही वेवस्था प्रामाणीक चालीक लागपाचेर आतां सावनूच दुबाव। गोंयकारां मदीं वेवस्थे विशीं विस्वास तयार करपाचे सरकाराचे कथीत यत्नांक आनीक एक धपको। The officers, not only the FDA, but officers in all departments to work truthfully is to restore the dignity, self-respect and her administrative power. Eva Fernandez back in the FDA department. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।